दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉट साठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंग साठी संपर्क विनायक 93 590 10 657 दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। निकाला उपरांत आमदारांचे जिकिल्ले पंचांचेर दावे, जिखल्यात ते आपल्याच पॅनलाचे। कितल्याशाच जाणांचे दावे। आरजी म्हणटा पयसो मोडिनासतना पॅनल जिखयला, आप म्हणटा एकठांय वावुरया। चडशा पंचायतीचेर बीजेपीचीच पॅनलां। नवे सरपंचाक घेवन स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनीक नेट लायतलो, मुख्यमंत्री उलयलो। जैतिवंत पॅनलांची आल्तिनार मुख्यमंत्र्या मुखार परेड। तूर दाळ आनी साखर पेड्ड्यार जावपाच्या प्रकरणात सिव्हिल सप्लाय संचालक सिद्धिविनायक नायक सस्पेंड। सरकाराच्या निर्देशा उपरांत विजिलन्साची ॲक्शन। भाऊन गोयचे शिक्षण शेतकीची घाली बुन्याद। आता शेतकी उणे, शाळांनी भुरगीं उणे, तरणाट्यांनी शेतकीत येवचे। भाऊचे पुण्यतिथीक मुख्यमंत्र्याचो उलो। कोंकणी मराठी शाळांची वाट लावपी काँग्रेस आता आपाची शाणेपणां। पंजाबातल्यो शाळा आदी जाग्यार घालात। सुदिनाचो आपाक सल्लो, शाळांच्या विलिनीकरणाचो खंय प्रस्नच ना। ईव्हीएमाच्या जाग्यार मतपत्रिकांनीच मतदान घेवचें म्हणून घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर। लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 61 आव्हान, याचिका मेरिटाचेर भायर। नोएडाच्या ट्विन टॉवर्साचेर बुलडोजर 100 मीटर उंच 32 मजली बेकायदेशीर ट्विन टॉवर्स मोडपाक सुप्रीम कोर्टान थारायलो 28 ऑगस्टाचो मुहूर्त। स्फोटक वापरूंक कोर्टाचो बावटो। पंचायतीचे निकाल येतना जिकिल्ल्या पंचांचेर आमदारांचे दावे। जिखल्यात ते पंच आपल्याच पॅनलाचे म्हणून एकेकल्या आमदारान दावे सुरू केल्यात। बीजेपीच्या चडशा आमदारांनी जिकिल्ले पॅनल आपलेच म्हणून उमेदय दाखयली। जाल्यार आरजीचो आमदार म्हणटा एकूय पयसो घालिनासतना पॅनल जिखयला। आपाचो वेंजी म्हणटा जिखल्यात तांणी खंय एकठांय वावुरपाचें। पंचायतीची मतमोजणी जातनाच पंचायतीच्या जैतिवंत पॅनलांनी आमदारांक आणि आमदारांनी पॅनलांक धरले। जिखल्या ते आपलेच म्हूण दावे। निवडून येयल्ली आसा आनी चडश्यो पंचायती आमचे बीजेपीचेच आमचे जाल्ले आसा। कित्याक आयज कोरगांवाय आमची, परसवाड्याय बी आमची पंचायत जाल्या। तशेंच आतां उग्याची जाल्ली आसा। तशेंच म्हाका दिसता सगळे णवूय आमचे जावपाचे आसा। तेचे जे खूब वर्सां निवडून येवन आपूण थिंगासर राज केल्ले तांकां घरा बसोवपाची हांवें तांकां पयलींच सांगलेलें आनी तांकां बसोवंक जाय म्हणून। तांचे बरोबरूच तांच्या सगळ्या मतदारांचे हांव अभिनंदन करता, तांचे आभार व्यक्त करता। बरे तरेचे योग्य तरेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे सदस्य जे आसात तांच्यांनी आज निवडून हाडून दिल्ले आसा। ज्या तरेन फाटले 5 वर्सां कारकिर्दीन ज्या म्हज्या सगळ्या मेंबरांनी काम केल्लें आशिल्लें अशेच तरेचे नेटान काम करपा खातीर म्हजो तांकां सातत्यान आशिर्वाद आसतलो।
आपलो वार्ड आणि एकंदरीत स्प्रिओ विलेज पंचायतीची प्रगती नॉट इन द फील्ड ऑफ डेव्हलपमेंटाच्या न्ही, म्हणजे हांव सदांच म्हणटालो, परत एकदा हांव तेंच उलयतां, बौद्धीक विकास हो खूब म्हत्वाचो गोष्ट जावन आसा. एक एक्चुअली कशें आसा की रिजल्ट हे सामकी ज्या पद्दतीन पळय आमी एक्सपेक्ट केल्ले न्ही तशेंच रिजल्ट येयल्या आनी हांवें सपोर्ट करपाचो सोडून घाल, ह्याच लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करून निवडून काडलेलो. त्या खातीर कशें आसा की आमचे सपोर्टरच सगळे जिखल्या. एक कशें आसा की ते सगळे नवे चेर येयल्या सुद्दां ते म्हाजे बरोबर आसताले. खुबशे जे पळय कॅन्डिडेट पळय येयल्या न्ही ते फाटले कितलींशीं वर्सां म्हाजे बरोबर आसा, म्हणजे लागीं आसलेले. आमी जितले कॅन्डिडेटा कडेन उलयले जे जिखून येयले ते म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंटाचो व्हडलो इशू आहा म्हणटा तेंच्या पंचायतीन. कशे तरेन पळयता तुमी ह्या गजाल? ना, होच इशू घेवन आमी इलेक्शनाक गेल्ले न्ही. आमी इलेक्शन जावन आतां 3 म्हयने जाल्या. आमचो प्रायम इशू कितें आसलेलो तर आमचो अनएम्प्लॉयमेंटूच आसलेलो आनी आमी त्या प्रमाणेच काम करतले. आर्जीन आपले पॅनल राखले ते खंय एकूय पयसो मोडी नासतना आर्जीन खंय देख घाल्या. कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमचे जितले कॅन्डिडेट आसा ते आनी कितले बसलेले तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, कित्याक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केला इन डेमोक्रेसी आनी ट्राय केलें, आपणाचें बेस्ट दिलें की जाता तितले बरें आमी प्रयास करतले म्हणून. बट विनर थोडेच आसता आनी आमचे जे विनर आसा ते आमच्या कडेन आसा आयज. आनी जी आदोशी मंडूर पंचायत आसा ती आमी फॉर्म केल्ली आसा आनी परत एक इतिहास घडिल्लो आसा. मुद्दम सांगूंक सोदता, कारण पयशे मोडना नासतना काय पयशे वाटनासतना बाकी सगळे पक्ष जावं बाकी सगळे जे कॅन्डिडेट आसा ते पयशे वाटून आपणाची हे सत्ता करपाक सोदता. एक पंचायत विथआउट मनी पावर, स्पेंडींग मनी पावर आमी एक पंचायत घडयल्या आनी ही पंचायत आसतली ती फुडल्या 5 वर्सांक आमी जे डेव्हलपमेंटल वर्क आसा जावं जे काम आसा जे पंचायतीचे आदोशी मंडळ पंचायतीचे ते आमी बरे भशेन करतले. आपाचो आमदार आपले कोण ते सांगिना, जिखल्यात तांणी सगळ्यांनी मेळून काम केल्यार उदरगत जातली, एकठांय येवन काम करचे म्हूण उलो. टीम कावेलोसीम, टीम कार्मोना, टीम वार्का, टीम बेनावलीम, टीम ओर्लीम, टीम सेरावलीम, अजून ह्यो सगळ्यो टिमो डिक्लेअर जाल्यो. हे सगळ्यो टीम बराबर एकठांय रावन आमी काम करूया. आय वूड लायक टू इन्वाइट एवरीवन, द होल युनिट ऑफ ऑल दी पंचायत्स टू कम टुगेदर. लेट अस सिट डाउन and let us discuss for a better tomorrow and for a smart village. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 186 पंचायतीचे निकाल आयले. बॅलट काउंटिंगाक लागून निकाल येता म्हणल्यार रात जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयभर चडशा पंचायतींचेर बीजेपीचीच पॅनलां. कितलेशाच जैतिवंत पॅनलांनी सांजे आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार तोंड दाखोवंक हजेरी लायली. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 गांवांनी पावलां. नव्या सरपंचाक घेवन स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनीक नेट लायतलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. हांवें रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत लक्षांत आयलें की ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या ग्रामपंचायती क्लीन स्वीप केल्ल्यो आसा. 186 पैकी म्हाका दिसता मोर दॅन 150 ग्रामपंचायत ह्यो पूर्णता भारतीय जनता पार्टीच्यो भोवमतांत आयल्या आनी उरलेल्या पंचायतींनी म्हाका दिसता मोर दॅन 50% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 50% पंच जे आसा हे बी तशे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर चडांत चड पंचायतीचे भारतीय जनता पार्टी ह्यो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच पंच कार्यकर्ते जे आसा सरपंच पंच जातले. त्या नुसार परत एकदां आमी म्हणटा लोकशाही मजबूत करपा खातीर ग्रामपंचायतींनी आयिल्ल्या सगळ्या पंच, नवनिर्वाचित पंच, सरपंच हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकशाही घटमूट करपा खातीर काम करचें. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम हांवें परत एकदा भारतीय जनता पार्टीन नव्यान सरकार जाल्या उपरांत आमी मोहीम सुरवात केल्या आनी सगळे आमच्या स्वयंपूर्ण मित्र दर एक ग्रामपंचायतीन दर शेनवारा वचून स्वयंपूर्ण 2.0 ह्या मोहिमेचेर उलयत आसा. म्हाका निश्चितच खात्री आसा की ही मोहीम यशस्वी जाल्या. सगळ्या पंचायतीचेर परत एकदा आमचे हितचिंतक हे निवडून येवप हे ताचेच एक द्योतक आसा. म्हणजेच आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम ग्रामीण भागात रुजता आनी निश्चित रित्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन घेवन आमी गांवागांवांत पावता. अंत्योदय तत्वाचेर गोंय सरकारच्यो आनी केंद्र सरकारच्यो येवजणी सकयल्या लोकां पर्यंत पावयता. आमचो वन मवळंग हे कुडचिरेचो सगळ्यांत एजेड म्हणजे ताका 80 वर्सां 82 वर्सां पूर्ण नांव सांगू भागो भैरव वरक हो पंच म्हणून निवडून येयला. म्हाका खूब खोस भोगता. भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तत्वाचेर आमच्या सगळ्या सामान्यांतल्या सामान्य कार्यकर्त्यांक
पंच सातत्यात करीत असता तेजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. गोंया भितर जर विचार करीत जाल्यार बाकी सगळ्याच कडांनी आमचे जे पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसतले, बरे मागपी आसतले, आमदारांनी समर्थन दिल्ले कार्यकर्ते आसतले, ते मोठ्या प्रमाणाचेर निवडून आयिल्ले आसा. हो कौल जो आसा हो एका अर्थान गोंयच्या सरकारा खातीर, गोंयच्या मुख्यमंत्र्या खातीर आसा, देशाच्या प्रायम मिनिस्टरा खातीर आसा आनी त्याच बरोबर हांगासर जे विकासाची कामां जी सरकार करता ताका ग्रामीण भागाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर समर्थन मेळिल्लें आमी सगळे जाण पळयतात. आनी म्हणून एका अर्थान लोकशायेचो विजय आसा आनीक जो विकास चल्ला ते विकासाचो विजय आसा. पण बहुतेक ठिकाणी बरेचशे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते निवडून आयिल्ले आसा. थोडे 186 पंचायतीची निवडणूक जाल्या आनी ताच्या भितरले 1500 प्लस पंच आसा. पण म्हाका दिसता बहुतेक मोर दॅन 800-900 तरी पंच भारतीय जनता पार्टी निवडून आसा. पुढची रणनीती कशी असेल? आज संध्याकाळी त्यांचा आज आमी कितें केलां की कशें आसा बेजिकली ही निवडणूक जी आसा ती सिंबॉल आसना ताचेर आनी त्यामुळे स्थानीक जे उमेदवार आसता त्या उमेदवारांच्या आदाराचेर ते कितपर्यंत लोकां मदीं वयतात तें सगळें ठरता. आनी म्हाका दिसता की मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आमच्या उमेदवारांक संदी दिल्ली आसा. ही जे स्वयंपूर्ण गोवा आनी स्वयंपूर्ण मित्र हो जी संकल्पना आसा ती एक बरी संकल्पना आसा आनी ताका लागून इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव जे आसा तांच्यांनी ती लोकां पर्यंत पावोवपाची पूर्णपणे तांच्यांनी मदत करूं जाय लोकांक मेळोवन दिवपाक लागून. आनी चोख पंच जो निवडून येता तो जर खरोखर लोकां मदीं जर वचत जाल्यार परत लोक ताका 5 वर्सांनी परत निवडून दितात. त्यामुळे तांच्यांनी सिरियसली हें काम सगळें वचून करूं जाय. आनी एक बरी गोश्ट जाल्या की केपें मतदारसंघा भितर बाबू कवळेकर BJPचे उमेदवार त्या वेळार निवडणूक हारिल्ले आनी ह्या वेळाचेर चित्र उलट आसा. सगळ्या ग्रामपंचायती भितर बाबू कवळेकराक भारतीय जनता पार्टी समर्थनाक उमेदवार निवडून आयिल्ले आसा. स्वता आमदार एल्टन ताचो भाव सुद्दां निवडणूक हारलेलो आसा. कळंगूट मतदारसंघा भितर कळंगूट ज्या भागा भितर मायकल लोबो हे आमदार आसात आनी काँग्रेस पार्टीचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन ज्या मायकल लोबो हांच्यांनी लास्ट मिनीट भारतीय जनता पार्टीक रिजायन जावन तांच्यांनी काँग्रेसी भितर निवडणूक लढयल्ली त्या कळंगूट मतदारसंघातल्या कळंगूट स्वता व्हडली जी ग्रामपंचायत आसा त्या ग्रामपंचायती भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टीक आज मॅन्डेट मेळिल्ली आसा. आनी ताका लागून एक कट चित्र जर पळयलें गोंयच्या सगळ्या तालुक्या भितर ज्या तरेन 2022च्या निवडणुकी भितर आमी 20 आमचे आमदार निवडून आयले, आमी सदोदीत म्हणटाले की 22 येतले. 2 जाग्या भितर आमी मातशे थोड्या हातून लिडान गेले. पण बरेचशे असे मतदारसंघ आसात की ज्या मतदारसंघा भितर केपें सारकेलो मतदारसंघ आसलो की गेल्या वेळाचेर आमी निवडणूक जिखूना, पण आज आमकां सगळ्या ग्रामपंचायती भितर यश मेळिल्लें आसा. आनी ताका लागून सबंद गोंयच्या जनतेन भारतीय जनता पार्टीक मॅन्डेट दिल्लें आसा. हांव तांचे सगळ्या गोंयच्या जनतेचें अभिनंदन करता. जशें म्हणजे 2019 हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत लोकसभा ताज्या उपरांत जिल्हा पंचायत ताज्या उपरांत परत आसा तश्यो म्युन्सिपालिटीज परत विधानसभा आनी आतां परत ग्रामपंचायत भारतीय जनता पार्टीची पाळामुळां घट्ट जायत आसा. आमी ग्रामीण भागात परत एकदां आमी सक्षम ताकद आमची दाखोवन दिली. कोट्यांनी रुपयांची तूर दाळ आनी साखर पेड्ड्यार जावपाच्या प्रकरणात विजिलन्स डिपार्टमेंटान सिव्हिल सप्लाय संचालक सिद्धिविनायक नायकाक सस्पेंड केलो. तूर दाळ आनी साखर पेड्ड्यार जावपा फाटल्यान घाळपणाचो आरोप दवरून सरकाराच्या निर्देशा प्रमाण विजिलन्सान ही ॲक्शन घेतल्या. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. भाऊ बांदोडकरान गोंयचें शिक्षण शेतकीची बुन्याद घाली. कालांतरान शेती कमी जाली आनी त्या शाळांनी भुरगीं कमी जावंक लागलीं. तरणाट्यांनी शेतकींत येवपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. भाऊची आज पुण्यतीथ. मिरामार श्रद्धांजलीची कार्यावळ जाली. मोगोचो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारूय श्रद्धांजलीक आशिल्लो. साहेब बांदोडकर गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री.
तांच्यांनी गोंयच्या विकासाचो पाया जो मजबूत रोयलो, विशेष करून शैक्षणीक क्षेत्रात तो एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, ह्या सगळ्या सेक्टरांत तांच्यांनी रोयल्लो पाया आज आमकां फळां रुपाक येता आसतना दिसता. निश्चित रित्या गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो प्रायमरी शाळा ज्यो तेन्ना सुरवात केल्ल्यो, कालांतरान शहरीकरण जाल्यो, लोक शहरीकरणा कडेन वचपाक लागल्यो आनी आज खंय तरी त्यो कमी प्रमाणात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आसा. मुळात पाया मजबूत आसल्या कारणान आमकां गोंयची उदरगत जाता आसतना दिसता. आमी आज परत एकदां म्हणजे आमी म्हणटा की शेती वेवसाया कडेन तरुणांनी बी जोड वेवसाय ह्या नात्यांत पळोवपाक जाय. मोठे म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर हो गोंयचो युगपुरुश. गोंय स्वतंत्र जाले नंतर पयले फावट चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर जाले आनी ताणें गोंयांत परिवर्तन केलें. हें परिवर्तन करता आसतना ताणें शिक्षण क्षेत्र हें म्हत्वाचें क्षेत्र अशें म्हणून प्रत्येक गांवांत शाळो उगडल्यो, इस्कॉलां उगडली. ह्या पक्षाचे आमी 2 आमदार आसात, जी तारोलकार मांद्रे आसा आनी मडकय हांव स्वता आसा. हे दोनूय मतदारसंघ पारंपारीक भाऊसाहेब बांदोडकराचे. भाऊसाहेब बांदोडकर जो मुख्यमंत्री जालो तो मडकयच्यान निवडून येवन जालो, त्यानंतर तो मांद्रे गेलो. म्हणजे हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हातूंत कितें तरी आसा. भाऊन गोंयच्या गांवांनी शाळा पावयल्यो. 1980 सावन काँग्रेसीन इंग्लीश शाळा सुरू करून कोंकणी मराठी शाळांची वाट लायली. भाऊच्या पुण्यतिथीक मोगोच्या सुदिनाचो आरोप. आतां आप खंय शाणेपणां सांगता. आदी पंजाबांतल्यो शाळा जाग्यार घालच्यो. गोंयची लिटरसी रेट खंय पंजाबा परस मायज. शाळांच्या विलिनीकरणाचो प्रस्नूच ना, सुदीन सांगता. भाऊसाहेब बांदोडकरान सबंद गोंयांत शिक्षणात परिवर्तन केलें. काँग्रेसीचें राज्य जेन्ना 1980 नंतर आयलें तेन्ना ही बजबजपुरी चालू जाली. कारण कोंकणी मराठी अशे 2 गट पडले. तेन्ना वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्यो शाळा उगडपाचो प्रयत्न केलो. जी मातृभाशा आसा आमची कोंकणी आनी मराठी ती फाटीं पडत गेली आनी काँग्रेसीच्या राज्यांत नाका आशिल्ल्यो गोश्टी घडल्यो आनी इंग्रजीचें स्तोम मुखार दवरून प्रत्येक गांवांत तालुका वायज इंग्रजी शाळा कश्यो जातल्यो हें पळयलें. आप जो हांगचो पक्ष नासून सुद्दां कितें उलयता ताणें एक लक्षात दवरचें, ताणें एखादें दिल्लींत बरें काम केलांय आसत, हांवें पळोवना. पूण पंजाबांतली परिस्थिती तांची कितें आसा ती तांणी पळोवची पयलीं. ओगीच गोंयांत फेराफेरी करपा खातीर नाका आशिल्ले स्टेटमेंट काडचें न्हय. गोवा स्वतंत्र जाल्या नंतर गांवांत शाळा जाल्यो म्हणूनच जवळ जवळ 99% लिटरसी गोंयांत आयली. आजून ती पंजाबांत ना, दिल्लींत ना. जे भायल्यान लेबर लोक आयल्या त्या खातीर आमची लिटरसी कमी जाली. नाल्यार गोंयच्या शाळेंचेर उडोवच्या पेक्षा, गोंयच्यो शाळो हातांत घेवच्या पेक्षा ताणें पंजाबांतल्यो शाळो ज्या कडेन तेंचें सरकार आसा तातूंत सुसूत्रता हाडची. प्रश्न विलिनीकरणाचो नाच. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन स्वता उलयलां. कदाचित जर खंयच्याय गांवांत जर शाळा चलोवपा खातीर लोक मुखार सरता आनी तांकां जर टिचर शॉर्ट पडटा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून तें दिवचें. मतदान मतपत्रिके वरवींच घेवचें म्हूण EVM मशिनाच्या आड घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली. वकील मनोहरलाल शर्मान EVM वरवीं मतदाना आड याचिका घाल्ली. ताणें लोकप्रतिनिधी कायदो 1951 कलम 61(1) आव्हान दिल्लें. संसदेन हे तरतुदीक मान्यताय दिवंक ना म्हूण ताचो दावो. कोर्टान याचिका मॅरिटाचेर भायर मारली. नोयडाच्या ट्विन टॉवर्सांचेर निमाणें बुलडोजर. बेकायदेशीर 100 मीटर उंच 32 मजली ट्विन टॉवर्स इमारती मोडूंक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो. डेमोल्युशन 7 दिसांत पुराय जावंक जाय. बिल्डिंग मोडूंक 28 ऑगस्टाची तारीख थारल्या. हे आदी 21 ऑगस्टाची डेडलायन दिल्ली. बिल्डिंग मोडपाक सुरक्षीत पद्दतीन स्फोटकां वापरूंक कोर्टाची पॅनलाक मान्यताय. आझादीचे अमृत महोत्सवी कार्यावळींत गोंयच्या 40 मानेस्तांक एकठांय घेवन रेनबो एंटरटेनमेंटाचो निर्मातो दिलीप नायकाच्या मार्गदर्शनान राष्ट्रगीत केलां. गोंयच्या इतिहासीक दायज सुवातांचेर 2 मिनटांचो व्हिडिओ शूट केला. गौतमी हेदे बांबोळकार, प्रवीण गांवकार, शकुंतला भरणे आनी पूर्णानंद च्यारीन राष्ट्रगीत गायलां. मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ रिलीज केलो. आझादी का अमृत महोत्सव ह्या पुराय महोत्सवाच्या हाजेर गोंयांतल्यान आमचे बाब दिलीप नायक
हेणे देशाचे राष्ट्रगान आमच्या गोंयांतले नावाजलेले कलाकार पासून स्वतंत्र सैनीक, शैक्षणिक क्षेत्रांतले वावुरपी, सामाजीक क्षेत्रांतले वावुरपी अशा 40 लोकांक एकत्र घेवन आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या ऐतिहासीक स्थळांचेर हाजें रिकॉर्डिंग केलां. राष्ट्रगानाच्या अशा पद्दतीन रिकॉर्डिंग करपी बाब दिलीप नायक हे गोंयांतले पयले प्रोड्युसर जावन आसा. हांव बाब दिलीप नायक आनी ताच्या सगळ्या सांगात्यांक खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता आनी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वेळाचेर ताजो व्हिडिओ रिलीज करता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता की आयच्या ह्या दिसा आझादी का अमृत महोत्सव गोंयांत व्हडा संख्येन आमी हर घर तिरंगा ह्या यात्रेंतल्यान काल सुरू जाल्लो हो महोत्सव पुराय वर्सभर फुडल्या 15 ऑगस्ट पर्यंत चलतलो. अशाच पद्दतीच्यो निर्मिती वेगवेगळ्यो जायत रावच्यो. परत एकदा बाब दिलीप नायक हाका खूब खूब शुभेच्छा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.